नमस्कार. गोय आमचे गोय आमच्या देशातल्या सगळ्यात लहान राज्य. आमच्या राजकारण्यांनी जावं आमच्या लोकांनी कितलीशींच वर्सां जेन्नाच्यान आमकां मुक्ती मेळ्ळी तेज्या उपरांत आमच्या लोकांनी आमच्या गोंयाक लागून एक स्पेशल स्टेटसाचो जी मागणी आसा ती कितलीशींच वर्सां जालीं आमी करता, पुणून आजून लेगीत तें आमकां मेळूंक ना. आतां आमच्या गोंयाक स्पेशल स्टेटसाची गरज कित्याक आसा हें हांव तुमकां पयलीं एक्सप्लेन करून सांगता. गोंय जें आसा इतलें ल्हान आसा, ताची जी लोकसंख्या आसा ती 1961 आमकां जेन्ना मुक्ती मेळ्ळी, पुर्तुगेजां कडल्यान मुक्ती मेळ्ळी तेन्ना आमची जी लोकसंख्या आसली जेम तेम 7 लाख आसली. ताच्या उपरांत आतां जर आमी 2024 पळयत जाल्यार आमचे जे गोंयकार आसा तेंची जी लोकसंख्या आसा ती जे रजिस्टर आसा तांची लोकसंख्या आसा ती जेम तेम 17 लाख आसा. पूण ओवरऑल जर आमी पळोवपाक गेल्यार गोंयची जी एक्चुअल पॉप्युलेशन आसा ती लगभग 27 लाखाचेर आसूं येता. हो आंकडो खास एक सोर्सा कडल्यान आमकां कळ्ळा आनी आमकां दिसता की ते आनी एका जो एक मोठ्या पार्टीचो लिडर आसा, जो खासदार आसा, ताणें उलोवन दाखयला की गोंयची जी कॅरिंग कॅपेसिटी आसा ती आतां गोंयाक सांबाळचें ना. हें ताणें उलोवन दाखयलें आपल्या भाशणान. तो जेन्ना गोंयान आयलो तेणें तें सांगलें गोंयची ती कॅरिंग कॅपेसिटी आसा म्हणल्यार जी लोकसंख्या गोंयची वाडत आसा ती गोंया कडेन फाल्यां सांबाळचें ना. आनी ताणें एक असो उद्गार काडलो की सद्याची परिस्थिती पळयल्यार गोंया कडेन ती एबिलिटी ना की हे सगळें कंट्रोल करपाचें. आतां तुमी म्हणूं शकता आयज आमी ट्युरिजम आमचे सॅक्टर पळयतात की ट्युरिजम सॅक्टर आमचे कडेन कंट्रोल जायना. म्हणजे जे तरेन आमी ट्युरिजम आमच्या गोंयाक लागून एक आमचें गोंय इतलें सुंदर आसा तें बरें करपाचो प्रयत्नान आमी हांगासर आयज पळयता की आमी नाका जाल्ल्यो गजाली आमच्या घरांत आसा. म्हणल्यार डिक्रीज म्हणजे आमचें जें ट्युरिजम आहा तें सकयल पावत आसा. एक्चुअली तें वयर येवपाक जाय आनी जसजशें हे सगळें जसो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटा तशे जे ट्युरिस्ट आसा ते येवपाक जाय. पूण आयज जर पळयत जाल्यार सगळ्याची घसरण चालू आसा. परत आमी विशया कडेन येया, तो म्हणल्यार आमची कॅरिंग कॅपेसिटी. आमी आमचें गोंय हे आत्मनिर्भर आमी म्हणटा. आमच्या सरकारान जरी म्हटलें की आमचें गोंय आत्मनिर्भर जाल्लें आसा, पूण एक्चुअली आत्मनिर्भर हाचो अर्थ कितें? गोंय खंयच्या सॅक्टरान आत्मनिर्भर जाल्लें आसा? आमी जर एज्युकेशन सॅक्टर पळयत जाल्यार ओके इट्स फायन, पूण एग्रीकल्चर सॅक्टरान आमी आजुनूय फाटीं आसा आनी कमी पडलेले आसा. आत्मनिर्भर म्हणल्यार आमकां चडशे जे आमकां जे खावपाच्यो गजाली आसा त्यो आमकां भायल्या राज्यांतल्यान हाडच्यो पडटा. मागीर हेका आमी आत्मनिर्भर म्हणटले काय? दुसरी गजाल म्हणल्यार शॉर्टेज ऑफ लेबर. आतां गोंयांत जर खरेंच आत्मनिर्भर आसलें जाल्यार आमकां जे लेबर क्लास जे लोक आसा तांकां आमकां भायल्यान हाडचें पडटा, बाकी इतर राज्यांतल्यान हाडचें पडटा. मागीर आमी आत्मनिर्भर कशें म्हणूं शकतात? आत्मनिर्भर हाचो अर्थ आमी करप, आमी खावप जावं आमी दुसऱ्यांक दिवप हाचो अर्थ हो आसा. म्हणून आमचे कडेन आत्मनिर्भर हाचो अर्थ वेगळोच लावन बसला. गोंयची जरी GDP 91.5 आसली आनी गोंय एक हाय क्लास म्हणजे बरे तरेन जगपी राज्य असलें तरी आयज जर लोकल लोकांचो रेशो पळोवपाक गेल्यार हे 91.5 GDP आसा ती आमी पळयल्यार 40% जे बिजनेसमॅन आसा ते भायले आसा. पयले आमचे जे मोठमोठे ज्यो मायनी आशिल्ल्यो त्यो गोंयकारां कडेन आसलेल्यो, जे मिनर आसले ते गोंयचे आसले. पूण जेन्ना पॉलिटिशियन ह्या धंद्यान आयले आनी तांच्यांनी ह्या मायनीचो तेन त्या लायलो, ताच्या उपरांत ट्युरिजम सॅक्टरान हॉटेल्स बिजनेसान पॉलिटिशियन आयले, तेंच्यांनी वाट लायली. ताच्या उपरांत आतां आमी पळयतात रियल इस्टेट. गोंयांचो एक बऱ्या तरेचो एक बिजनेस चलतालो रियल इस्टेटचो. तितून हे पॉलिटिशियन आयले जावं रियल इस्टेट वाले पॉलिटिक्सान आयले आनी आतां तुमी पळयतात लँड ग्रॅबिंग अशे कितलेशे विशय जातात. आतां आमी जे आमच्या एका मोठ्या पार्टीच्या
लिडरान सांगलें की गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी गोंयाक खबर ना आनी लोक हांगासर येत आसा, जागो घेत आसा, ट्युरिस्ट येता. आतां हे फाल्यां सकाळीं अशें जातलें की आमी उटीक जर पळयत जाल्यार मोठमोठ्या बिझनेसमॅनांची हॉटेलां आसा जे लोक पयशादार लोक जे पयलीं ट्युरिस्ट म्हणून वयताले तेंच्यांनी थंय जागो घेवन हॉटेलां बांदली. आनी आतां आमी उटीक पळयतात तेंचे फ्रेंड्स जर मोठे पयशादार येयल्यार तेंच्याच हॉटेलांत रावता. बाकीचे जे लोकल्साची हॉटेलां आसली ती पळोवपाक गेल्यार थंय कमी तेंची हें आसा, अर्निंग आसा. तशेंच आयज आमच्या गोंयची परिस्थिती जाल्ली आसा. जर आमी आमचे जे आतां सद्या जे मोठमोठे बिझनेसमॅन, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स हांच्यांनी जागो घेवन तेंच्यांनी आतां गोंयान आपले जे आसा घरां बांदिल्लीं आसा. जेन्ना हे आतां पयलीं ते ट्युरिस्ट म्हणून येताले, हॉटेलांत रावताले, आमचे लोकांक बिझनेस मेळटालो. पूण आतां अशें जायना. हे लोक जे येतात ते आतां आपल्याच कॉटेजांनी जावं आपल्या हॉटेलांनी आपल्या घरांनी ते रावता. म्हणल्यार जो बिझनेस आसा जो गोंयकारांचो तो आतां कमी जावपाक लागला. आनी आतां पळयतात आमी कितलेशेच लोकांनी जे मोठमोठे पयशाकारांनी जे ट्युरिस्ट म्हणून येताले तेंच्यांनी आतां हांगासर जागो घेवन ऑलरेडी ते आपले सेटलमेंट गोंयान जावपाक सोदता. आतां गोंयाची कॅरींग कॅपेसिटी बद्दल उलयलें जाल्यार गोंया कडेन स्वताची लायट ना. गोंयाक दुसऱ्या राज्यांचेर निर्भर रावचें पडटा. गोंयांत एकूय हायड्रो प्रोजेक्ट ना जावं सोलर प्रोजेक्ट ना जेणे करून गोंय जी आहा ती लायट प्रोवायड करूं शकता. आतां तुमी पळयतात एका वर्सान हावजींग बोर्ड्स कॉलनीज उबी जाता. कितलेशे 700 प्लॉट्साचे हांगासर पंचायतींनी गांवांनी प्लॉट्स येतात. आतां ह्या 700 प्लॉट्सांनी कितलेशेच लोक येतले, थंय कितली लायट जाय पडटली. आमच्या गांवांत पयलीं वाड्यांनी 30 ते 40 घरां आसतालीं. पूण आतां एकाच कंपार्टमेंट जे एक बिल्डिंगेन 70-80 फ्लॅट्स आसता. म्हणल्यार आमच्या गांवांनी 40 ते 50 घरां आसतालीं, ती एकेच बिल्डिंगेन 50 ते 60 फ्लॅट्स आसता. तर त्या प्रत्येक भागान जे प्लॉट्स जाल्यार तितून कितले लोक येतले हे सरकारान अजून विचार करूना. तांकां पाणयाची वेवस्था, आमचें पाणी सुद्दां जाल्यार आमी म्हणूं शकता पाणी जें आसा तें आमी भायल्या राज्यांतल्यानूच हाडटा अशें म्हणूं शकता. कित्याक आमची म्हादय जी कर्नाटकांतल्यान व्हांवता, आमची जुवारी जी कर्नाटकांतल्यान व्हांवता, फाल्यां सकाळीं हांगासर तेंच्यांनी सद्या प्रयत्न केल्ले आसा. आनी जर अशेंच चालू उरलें आनी तेंच्यांनी जर थंय प्रक्रिया आपली शेती कंप्लीट केली जाल्यार आमकां उदकाचो तुटवडो मेळटलो. मागीर आमी ह्या हावजींग बोर्ड कॉलनीत जे नवे प्लॉट्स जाता आनी तांकां मागीर आमी उदक खंयच्यान दिताले. तेकाच लागून ह्या लिडरान जे आसा ते वक्तव्य केलें की गोंयाक खबरूच ना कितली कॅरींग कॅपेसिटी. एक बस, गोंय म्हटल्यार एक बस आमी म्हणूं शकता. ताची जबाबदारी आसता पात्रांवाचेर, ड्रायव्हर आनी कंडक्टराचेर. आनी हे लोकांक सुखरूप पावोवपाची तेजी जबाबदारी आसता. 40 सिटर म्हणून आसता, 20 स्टँडींग म्हणून आसता. ही तेजी कॅपेसिटी आसा. ते सेम गोंयाची परिस्थिती. गोंयाक कितली कॅरींग कॅपेसिटी आसा हीच अजून आमच्या सरकाराक खबर ना. आमी पळोवंक गेल्यार एक बस जर ओवरलोड वरात कंडक्टराची मिस्टेक, ड्रायव्हराची मिस्टेक, कित्याक थंय फाल्यां सकाळीं अपघात जावं शकता. आनी अपघात जावपाचो 90% चान्सीस आसता. आतां ते पात्रांवान जर तांकां बरी जर सांगलेलें पयलीं हेज्या वयर तुमी व्हरपाचें ना जाल्यार हे सगळें सुरळीत तो बस चलयतलो ड्रायव्हर आनी कंडक्टर. सेम आमच्या गोंयची परिस्थिती. पात्रांव म्हटल्यार आमचे पॉलिटिशियन आनी ड्रायव्हर कंडक्टर म्हटल्यार जे सिस्टमान लोक आसा तांकां जो पर्यंत आमदार जे आमचे मंत्री राजकारणी आसा तांचे धाक दाखोवना तो पर्यंत हे सिस्टम आसा ते हे करचे ना. म्हळ्यार तुमी पळयतात खंयच्या रजिस्टर ऑफिसान अनलिगल करून सगळीं कागदपत्रां करता आनी हांगासर जे आसा ते लँड स्कॅमां जाता सांगपाचो उद्देश. आनी ताका लागून जी गोंयची आतां सद्या तरी गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी आहा ती वाडलेली आसा. आनी अशें करीत जाल्यार गोंयाची जी लोकसंख्या आसा ती 50-60 लाखाचेर जावपाचो शक्यता आसा. आनी मागीर ते गोंयाक परवडपाचें ना. आनी गोंया कडेन कित्याक गोंय आमी जर तोंडान म्हटल्यार आत्मनिर्भर, ते आत्मनिर्भर सद्या तरी आमकां दिसना आत्मनिर्भर. कित्याक गोंय बाकीच्या राज्यांचेर डिपेंड आसा सगळ्या कामाक लागून.